बड्डेच्यान घोटणेश्वर वचपी रस्तो चवथ काळात तात्पुरतो येरादारीक उक्तो जावपाची आस्त वाडल्या तशेंच संकेतूय पीडब्ल्यूडीचे मुख्य इंजिनियर आत्माराम गावडे हांणी दिल्या। मंगळारा तांणी नगराध्यक्ष आनी नगरसेवकां सयत ह्या कामाची पळोवणी केली। राष्ट्रीय महामार्गा खाला दिवचलच्यान वचपी बायपास महामार्गाचेर बड्ड्या वाठारांत ओव्हरब्रिजाचें काम चलता। ताका लागून बड्डे घोटणेश्वर रस्तो फाटल्या 8 म्हयन्याच्यान बंद आसा। ह्या रस्त्यावयल्यान दिवचल पालिकेंतले 8 वॉर्डांतले गणपती विसर्जनाक व्हरतात। ह्या रस्त्यावयल्यान 2000 परस चड गणपतींक विसर्जनाक व्हरतात। तांकां गणपती पावोवच्या पुरती हो ब्रिज ओपन करचो ते आमी तांचे जे डिमांड आहा ते एक्सेप्ट करता आनी फक्त गणपती व्हरच्या दिसा 1.5 दीस 5 दीस 7 दीस आनी 9 ते 11 दीस पर्यंत लोकांक गणपती व्हरपाक हांव ब्रिज ओपन करता। आनी ट्राफिकाक हो आमचे सगळे ताचे नेसेसरी टेस्ट केल्या नंतर आमी ओपन करता।